घडये ताणें ग्रेस्त काय जोडली जायत, ताणें शेतान काम केलां ना, तो भाटकार. काम केलें कोणें? मुणकारान त्रास काडले त्या वतांत, त्या पावसांत. ताका फावो ती मजुरी दिली काय ह्या ग्रेस्त मनशान? हो ताका कितें भिकेचे दुडू दिले आनी आपणाक ग्रेस्त काय पुंजायली. ताचे विशीं जेजू कांय सांगना. जायते पावटी ग्रेस्त मनीस अशेंच करतात, भिकेचें दुसऱ्यांक दिवन ग्रेस्त काय पुंजयतात, दुसऱ्यांची भाटां भितर घालतात. आमच्या कडेन त्या ग्रेस्त मनशा कडेन आसली तितली ग्रेस्त काय आसची ना, पूण आमी चिंतपांत ग्रेस्तांक सोदता. पळय आमच्या गोंयांत पळय कितलीं झगडीं आनी कितले केसी पळय कोर्टीन भाटां खातीर. बापायन वील करूं ना, गोंयांत कोण मरूंक सोदिना. हो म्हजो एक अणभव. पिडेस्तांची मागणी आसा, मरूंक तेंकला, पूण पिडेस्तांची मागणी घेवंक तयार नात, घरचीं दिवंक तयार नात. भोव चुकून कोण तरी आपयता आमकां, फादर ये, आनी तें केन्ना जाणा तो वा ती मतीर ना तेन्ना आपयतात. मतीर आसतना आपयनात. जशें कितें संवसारांत हांगा सासणांच्या सासणांक जिवंक आयलात हें चिंतप गोंयांत चलता. चुकीचें चिंतप हें. बाबा तुजी ग्रेस्त काय कोणाक? तो साक्रामेंत घे आनी देवा लागीं वच. ना, ते वील करूं ना देखून मागीर भुरगीं झगडटात. भुरग्यांनी वील करूं ना नातरां झगडटात. मागीर घे म्हूण आमची पळय क्रिस्तांव लोकांची पळय भाटां घरां आज पाड पडूंक लागल्यात. बार्देसांत हांव पळयतां कितलेशेच आदले बंगले पोर्चुगीज टायप पडून गेले. कित्याक? सगळ्यांक म्हणटा म्हाकाय अधिकार आसा, कोणूच ताका हातभार लावंक तयार ना. झगडीं करूनच मरतात आमचो लोक. अशें कित्याक जाता? कित्याक आमी मिटोवन घेवंक तयार ना, आमी दुसऱ्यांचें चिंतिना. बापायन जर भुरग्यांचें चिंतलोलें, जिवंत आसतना ताणें बरोवन दवरूंक जाय, बाबा हें तुका, हें तुका, हें तुका. ना वय कितेंच करूं नाका, भुरग्यां खातीर करून दवरची गरज ना. करून दवरलें न्हय, भुरगीं घाम काडची ना, ती वांकडेच वाटेर वेतलीं, बापायच्या भाटांचेर तीं जियेतलीं. भुरग्यां खातीर कांय करूं नाका. भुरग्यां खातीर बरें शिकप दी, तांकां बरी देख दी, तांकां देवाच्या मोगान आनी मनशाच्या मोगान वाडय. इतलेंच कर. पूण ना, आमी हें सगळें विसरता आनी फकत संवसारी वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरता आनी मागीर आमी रडता.